2 Maccabeo 3 हेलिओडोरसाची कथा. हेलिओडोरस जेरुसलेमांत भितर सरता. चॅप्टर 3. उनायास जेरुसलेमांत महायाजक म्हूण पदवेर आसलोलो तेन्ना पवित्र शार गिरेस्तकायेन तशें शांतीन भरलेलें आसलें. महायाजक एक भक्ती तसो खोट्या मनशांक जळटालो म्हणटच सगळे कायदे सारके रितीन चलताले. राजांनी मंदिराचो भोवमान केलो आनी ताका उंचा मोलाची देणी भेटयली. आनी सेलेकूस सगळे आजियेचो राजकारभारी ताणें आपणाक जी कितें वसुलेच्या रुपान येणावळ येताली ती तो मंदिरांत बलिदानाच्या खर्चाक दितालो. पूण बिलगा कुलांतलो सिमाव नांवाचो एक मनीस, जो मंदिराच्या सरकारी कारभाराचो मुखेली कसो आसलो, ताणें शारांतल्या बाजार पेठेचे संबंदीन ओनियासा लागीं भासाभास केली. तेन्ना अपोलोनियस थ्राजियोसाचो पूत महासिरियेचो आनी फेनिसियेचो राजपाल आसलो. सिमाव ताचे सोशें गेलो आनी जेरुसलेमाच्या बांदारांत जायते दुडू आसात ते दुडवांचो हिशोब करूंक जायनात तितले. आनी आतां बलिदाना खातीर दुडू खर्चूंची गरज ना म्हणटच ते दुडू राजाच्या ताब्यांत वचूंक जाय म्हूण राजाक कळयलें. अपोलोनियस राजाक मेळ्ळो आनी ताका दुडवांची खबर सांगली. आनी राजान हेलिओडोरसाक आपल्या मुखेल कारभाऱ्याक तो दुडू आपणाक मेळोवंक हुकूम दिलो. राजाचो हो हुकूम पाळूंक म्हणून हेलिओडोरस फुडें सरलो खरो, पूण आपूण महासिरियेच्या आनी फेनिसियाच्या शारांनी भोंवून तांचें परीक्षण करूंक भायर सरता म्हूण सांगूंक लागलो. तो जेरुसलेमाक पावला तेन्ना महायाजकान ताका बरो येवकार दिवन भितर घेतलो. उपरांत ताणें आपलें हांगा येवपाचें खरें कारण ताका उगडापें केलें आनी जें कितें आपणाक सांगलां तें खरें जाल्यार वासपूस केली. विधवां खातीर आनी अनाथां खातीर दुडू कुशीन काडून दवरला म्हूण महायाजकान कळयलें. त्या भायर थोडो दुडू तोबियासाचो पूत हिरकानुस ह्या नावलौकीक मनशाचो जावन आसा. हे तरेन सगळे मेळून रुपयाचे 400 तालंत आनी भांगाराचे 200 तालंत इतलेच आसात. क्रूर सिमावान तुमकां चुकीची माहिती दिलोली. ज्या लोकांनी पवित्र स्थानाच्या पवित्रायेर आनी देव मंदिराच्या बसवूंक जायनासलेल्या देव मंदिराचेर विस्वास दवरला, तशेंच जाची किर्ती संवसारभर फांकल्या तातूंत भ्रश्टाचार करपाचो प्रस्नूच येना. जेरुसलेमांत गोंदोल. पूण हो राजाचो दुडू म्हणटच तो दुडू जप्त करूंकूच जाय म्हणून हेलिओडोरसान नेट धरलो. मागीर ताणें हिशोब घेवचे खातीर थारायलो आनी त्या दिसा तो त्या दुडवांचो हिशोब घेवंक भितर गेलो. ह्या उद्देशीं आख्ख्या शारांत गोंदोल जालो. आपल्या मंदिराची दौलत सुरक्षीत उरचे खातीर याजक आपली याजकांची न्हेसून वेदी मुखार आपल्यो तकल्यो जमनीक तेंकोन देवाक प्रार्थना करूंक लागले. महायाजकाक पळोवनूच काळीज फुटूंक पुरो आसलें. ताचो आत्मो जो भितरल्या भितर चोडफोडे भोगतालो ताच्यो कुरवो ताच्या रोडकुल्या तोंडार नदर मारल्यार दिसताल्यो. ताच्या काळजाचे दुखीन ताची कूड गडगडटाली. आतां मंदिराचे पवित्रायेची धूल जावची आसा हें पळोवन लोक घरा भायर धांवलो. बायलो आपल्या आंगार फकत गोंडाचे घागरे घालून रस्त्यांचेर जमल्यो.
तरणाटीं चेडवां जांकां अशें तांचो आवय बापूय भौशीक जाग्यांचेर दिश्टी पडूंक केन्नाच परवानगी दिनासलो, तीं शाराच्या तशीं दुर्गांच्या दारवंट्या सरशीं धांवूंक लागलीं. थोडीं आपल्या घरांच्या जनेलांचेर रावन पळोवंक लागलीं. पूण जूंय जूंय तीं वेतालीं थंय तीं आपले हात वयर उबारून देवाक प्रार्थना कोत्तालीं. माय याज्ञीक तर सारकोच चड फोड्यांनी फुगार जातालो. शारांतलो सगलो लोक तकल्यो जमनीक तेंकोन भोंवतालो. सगळे जाण ताच्या विस्वासान सांबाळलोल्या दुडवांची राखण कर म्हूण सर्वेस्परा कडेन प्रार्थून मागतात आसतना हेलिओदोरूस आपली येवजण वेव्हारांत घालूंक फुडें सरलो. हेलिओदोरूसाची खास्त. पूण तेद्याच वेळार जेन्ना तो आनी ताका राखण दिवपी दुडवांचो बांदारा सोंशें पावले, तेन्ना सर पोद्वेदार सर्वेस्परान असलो एक देखावो दाखयलो की जे हेलिओदोरूसा बरोबर थंय वचपाक फुडें सरलोले तांचेर आंकां ताचो कांपेरो सुटलो. भिरांतीन तांचे हात पांय असोक जाल्ल्या परी जाले. सर्वेस्पराचे पोदवेचें बळ तांच्या दोळ्यां मुखार दिश्टी पडलें. तांच्या दोळ्यां मुखार गिरेस वस्त्रांनी नेटोयल्लो घोडो दिसलो. ताका धांवडावप्याक बसूंक ताचेर फाटीर जी बसका आसली तीय तशीच उंच मोलाच्या वस्त्रांनी नेटोयल्ली आसली. ताका धांवडावपी झुजा वेळार न्हेसतात तसले भांगारी न्हेसोवणेंत आसले. पोळे तोल्यांचेर भिरांत हाडटा तसले. अकस्मात घडलो थाकतिकेन हेलिओदोरूसाच्या आंगार आयलो आनी आपल्या दोनूय पांयांनी उबो रावन ताचेर हलो गेलो. हेलिओदोरूसाक 2 तरणाटे दिश्टी पडले. ते खूब मजबूत आसले आनी पळोवंक एकदम बरे दिसताले. तांणी उंचाम मोलाचीं आंगवस्त्रां घातलोलीं. ते हेलिओदोरूसाचे दोनूय बाजूंनी उबे रावन ताका थांबनासतना मारूंक लागले. तो रोखडोच सोयराना भायर जमनीर पडलो आनी ताच्या दोळ्यांचेर काळोख आयलो. ताच्या मनशांनी ताका एके बाजेर घातलो आनी भायर हाडलो. थोडोच वेळ आदीं हो मनीस आपल्या सांगातान आपल्या मनशांक घेवन भांडार दवरतात ते कुडीन भितर सरलो, पूण आतां एक मेल्लें मोडें कशें ताका भायर काडलो. म्हणटूच तांणी सगल्यांनी उक्तेपणी सर्वेस्पराचे वत्ते पोदवेचें बळ पळयलें. दैवीक बळाच्या प्रभावान ताच्यान उलोवंक जालें ना आनी तो थंयच बाजेर उरलो. पूण जुदेव सर्वेस्पोर देवाची वाखाणणी करूंक लागले, कित्याक त्या विजमिता उदेशीं ताणें आपल्या मंदिराची राखण केली. आनी ज्या मंदिरांत थोडो वेळ आदीं भिरांतीचें आनी त्रासांचें वातावरण आसलोलें थंय आतां खुशालकाय पसरलोली. अशें जातूच हेलिओदोरूसाचे कांय इश्ट माय याज्ञीक ओनियासा फुड्यांत आयले आनी मरणाचे तोडीर पावलोल्या ह्या मनशाक जिवीत दी म्हूण सर पोद्वेदार देवा कडेन माग म्हणून परतूंक लागले. तर देवानूच हेलिओदोरूसाक एक वाटावंक जातलो म्हूण भरवंसो धरून माय याज्ञीकान सर्वेस्पराक एक बलिदान भेटयलें. कित्याक ताका नाका आसलें राजान चिंतलोलें की आपणाक वायट करूंक जुदेवांनी कोणाक तरी धाडलोलो म्हणून. आनी ताचे खातीर भेटोवंक सुरू केलोलें बलिदान चालू आसतना तेच 2 तरणाटे तींच आपलीं आंगवस्त्रां न्हेसलोले आसून हेलिओदोरूसाक दिश्टी पडले आनी म्हणलें, माय याज्ञीकाचे उपकार आठवय, कित्याक ताच्याच प्रार्थनांक लागून सर्वेस्परान तुजो जीव राखलो. उगडास धर, सर्गार आसलेल्या सर्वेस्परान ही खास तुका लायल्या. आतां वच आनी ताचे पोदवेच्या बळाची खबर सगल्यांक सांग. हें सांगतोच ते दोगूय थंयचे कडसरले. हेलिओदोरूस मन बदलता. म्हणटूच सर्वेस्परान आपलो जीव राखलोलो तें मनांत धरून
हेलिओडोरसान ताच्या मानाक बलिदान भेटयलें आनी जायत्यो आंगवण्यो केल्यो. उपरांत ताणें ओनियासाचो निरोप घेतलो आनी आपले फौजेक घेवन राजासशें परतलो. आनी सगळ्या लोकां मुखार ताणें सरपोद्वेदार देवान केल्ल्या विस्मितांची गोवाय दिली तें ताणें आपल्या स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलें. जेन्ना राजान हेलिओडोरसाक विचारलें की आमचो हावेस पूर्ण करूंक फुडें आमी कोणाक जेरुसलेमाक धाडल्यार बरो, तो तेन्ना हेलिओडोरसान राजाक सांगलें, जर तुका कोणूय दुस्मान आसा वो तुजो सरकार सकला उडोवंक वावुरता जाल्यार ताका थंय धाड. तो पोटभर मार खावन परत येतलो. आनी जर तो परत आयलो जाल्यार त्या जाग्यार देवाची शक्ती खरेपणी वसता म्हूण समजुचें. जाची वस्ती सर्गार आसा तो आपूण जेरुसल्याच्या पवित्र स्थानाची राखण करता आनी मदत दिता जे लोक त्या पवित्र स्थानाचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न करतात तांचेर तो हल्लो करता आनी तांचो नाश करता. हेलिओडोरसाच्या घटनेचो असो परिणाम जालो की मंदिराच्या बांदाराची राखण जाली. देवाचें उतर हें